बच्चा लेके अंदर क्या हुआ बोलो भाई। मैं इधर से कचरा लेके आया सेपरेट करते हुए। हाँ। इसका डस्टबिन इधर रखा हुआ था। हाँ। जैसे ही फाड़ा फर्स्ट में बच्चा निकला, उसको बड़ा वाला बेटी है। मैं उसको बुलाया, 2 बार बुलाया, नहीं आया। तीसरा बार बुलाया तो वो आया। वो तो बोला कि बोले से किसका डस्टबिन है, तो बोला मेरा डस्टबिन है। कहले बच्चा कहाँ से आया इसमें, तो बोला कि मालूम नहीं। तो मैं बोला मैं फ़ोन करता हूँ अपना सुपरवाइजर को। तो बच्चा लिया तुरंत अंदर में भाग गया। तो नहीं। अभी कितना बजे हुआ है सुबह? 12 बजे। 12 बजे में वो पहला तुम जब इधर कचरा लेने को आया तो इधर कचरे में बच्चा था। हाँ, कचरे में बच्चा था। जब तुम उसको पूछा वो वापस लेके भाग गया। फारा में बच्चा का डबल पोथी में था। हाँ। उसको फारा तो बच्चा निकला उसमें से। हाँ। उसको 5 मिनट में देखा था जिंदा है कि मरा है। मैं देखा मरा हुआ है, तब उसको दरवाजा बजाया। तो बजाया तो मैं पूछा ये बच्चा किसका है डस्टबिन, तो बोला मेरा है। बच्चा किधर से आया, तो बोला मालूम नहीं। तो ठीक है, मालूम नहीं तो मैं फ़ोन करता। तो बोला क्या से ठीक है। मैं ऐसे फ़ोन किया कि डस्टबिन लेके भाग गया वो अंदर में। बाकी तो पुलिस को बुलाया। मैं जाके सुपरवाइजर को फ़ोन बुलाया तो बोले कि ऐसा ऐसा बात है, चलिए। इसलिए ये लोग आया। बच्चा तभी मरा था। हाँ, मैं 5 मिनट बच्चा को जैसी डबल पोथी में बना हुआ था, उसको जैसी फाड़ा तो 5 मिनट देखा मरा हुआ, तब उसको दरवाजा बजाया। तब वो लोग निकल के बाहर आए। और उसको मम्मी नहीं बाहर आया, उसका मम्मी अंदर में है। बेटी को बोला बच्चा लेके आओ अंदर डस्टबिन, वो डस्टबिन लेके अंदर चले गए। क्या देता है विक्रम संतोष बाबा जी नाला होता रिटर्न बैठ बोल है बता नहीं भाई ना ना एवढे संतोष वायस तूं हांगा आयिल्लो आसा, कितें अशें घटना घडल्या हांगा अशें आयकूंक येता की एक धाकटें भुरगें गार्बेज बिनान घाल्लें मरण पावलें म्हणून कितें जालां? आतां आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी की एक धाकट्या भुरग्यान कोणें तरी गार्बेजीन डस्टबिनान उडयला म्हणून ते मुद्दाम पळोवपाक येयले आनी जेन्ना हांव ते ओनरा कडेन ते घोवा कडेन बायल्या कडेन आनी तेंच्या भुरग्यां कडेन उलयलो जाल्यार इतलें दिसून येयलें कितें ती जी डस्टबीन ते रातचे भायर दवरता पळय ते डस्टबिनान कोणें तरी हाडून एक भुरगे धाकटेशे भुरग्याक ते डस्टबिनान घातला म्हणून आनी जेन्ना सकाळीं आमचो तेन्ना म्युन्सिपाल्टीचो जेन्ना वर्कर येयलो आनी जेन्ना तो गार्बेज आसा तो सेग्रिगेट करतालो पळय तेन्ना ताका ते भितर दिसल्या कारणान ताणें ते फॅमिलीक सांगलें कितें हेजे भितर धाकटो भुरगो तुमी कसो उडयला काय आपूण पुलिसांक सांगता म्हणून सो तेंचे धाकटेशे चेडूं आसलेले 5 वर्साचे ताका ते कोण आपलें डस्टबीन म्हणून ताणें काडलें ताणें भितर येयलें डस्टबीन सो अशें तेंच्यांनी आमकां सांगलेलें आसा सो आतां तेजें इन्वेस्टिगेशन चालू आसा सो तेजें कितें इन्वेस्टिगेशन कितें फॅक्ट आसा ते पुलिसांनी म्हाका दिसता तेजें फायंड आवट करपाचें आसा बट एक वायट गजाल घडलेली आसा की बाबा एक धाकटेशे भुरग्याक डस्टबिनान उडयला कोणें केला म्हाका खंय तरी दिसता एक वायट गजाल अशें जावंक जायना एक भुरगे धाकटेशे जे जल्माक येयलेले तेजें आज मरण जालें आनी ताका डस्टबिनान उडयलें न्हू ती एक वायट गजाल सो म्हाका दिसता की पुलीस आमचे सक्षम आसा पुलीस सगळे हांगा सायटीचेर आसा ते म्हाका दिसता फायंड आवट करतले
बट त्या फॅमिलीन जे सांगलां ते हांवें तुमच्या फुड्यान सांगलेलें आसा. बट हे फॅक्च्युअल फॅमिली म्हणटा तेजे भितर आमकां कांय कळना. फक्त ती भियालेली आसा आनी त्या धाकट्या भुरग्याकूय काय खबर ना. आपले डस्टबीन म्हणून तेणें हेले आनी घरान भितर दवरले. ते तेणें पुलिसाक हाडटा म्हणून. सो ते खंय तरी भियालेले आसलेले. सो हो फॅक्च्युअल तेंच्यांनी सांगलेलो आसा की हांवें तुमचे फुड्यान दवरलो. दीपक किती प्रॉब्लेम जाला हांगा? एक्चुली वॉर्ड म्हाजो न्हू, हे मुरगमुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन पडटा. म्हाजो नेबरींग वॉर्ड म्हाजो. पण जो कोणाक इन्सिडंट जाला पळय म्हाका फोन केला त्या वेळार हांव धांवन येयला हांगा. पूण हांगा पळोवपाक गेल्यार व्हडलें काय तर ते दिसूंक ना म्हाका. हांगा जे जो कोण तें डॅड बेबी कोण गावला पळय डस्टबिनान, तें कोणाचें काम आयडेंटिफाय करूंक गावना. डस्टबीन तेंच्यांनी कोण तो लोकल मनीस राजू म्हणटा ते घराच्या भायर डस्टबीन आसलेलें आनी ते डस्टबिनान पळोवन तरी दवरलें. आनी गार्बेज कलेक्टर जेन्ना तेणें चॅक केलें पळय तेन्ना ती भियाली आनी भियोन तेणें ते डस्टबिनान घरान भितर दवरलें. विदीन नो टायम आमी थंय पावले एक्चुली. पूण हें जें कोणी केलां पळय, हें कृत्य केलां पळय, वायट कृत्य केल्लेलें आसा. हें अशें कोणी करपाचें न्हू. जे गर्भ आपली कूड काडून अशी डस्टबिनान उडयता पळय, व्हेरी बॅड. आनी समज हे ते ह्या कोणाच्या दारान मेवळा पळय, समज तेंच्यांनी केला जाल्यार तांकां शिक्षा मेळपाक जाय. आनी समज तेंच्यांनी करूंक ना, जे कोणी हे केल्लेलें आसा पळय ताका खंयसर तरी आमी समज पळोवंक पावना, ताका देवान तरी पळोवपाक जाय. कित्याक असलें करप हें कृत्य एकदम वायट कृत्य केल्लें आसा. आयज हे कोण आयकल्या पण आख्खे लोक हांगा जमलेले आसा. कोणी केला पळय तो वायट केला. आनी मुगो सांगूं हें समज आनी एक गजाल आयली, धाकटे बेबी जितले बेबी डस्टबिनान सोडटात हे सगळी बॅड मेसेज वयता. हाका खंय तरी बरी शिक्षा पडपाक जाय. पूण हांगा आमचे पुलीस टायमाचेर पावलेले आहा आनी तेंचें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. आनी आमचो मुरगांवचो MLA सुद्दां हांगा पावलेलो आसा. तेणी सुद्दां पुलिसांक इन्स्ट्रक्शन दिलां की कितें आहा जाल्यार बेगीन हेका थँक्यू.